जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकर आणि मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकार हे दोगूय ड्रग्साच्या व्यवहारान आसा अशी खबर फाटीं आयकली आनी हांव मातसो हाल्लो न्ही. पार्सेकराचें समजूं येता की तो ड्रग्साच्या व्यवहारान आसतलो, आसूं शकता तो. ही इज अ हेल्थ मिनिस्टर न्ही, ही इज अ हेल्थ मिनिस्टर. सो मेडिसीन, ड्रग्स, सिरिंज, ऑरेंजीस. पूण दयानंद मांद्रेकर ड्रग्साच्या भानगडीन पयलीं पार्सेकाराक विचारया, तेंचेच सबऑर्डिनेट न्हू ते. एकाच बेल्टान आसा, बीच बेल्टा वयले आमदार ते दोनी, आनी थंय रशियन्स बी आसा खूब. पण हें आतां कितें सांगपा जाय? पार्सेकर तुमचो खंय ड्रग्सा भितर हात आसा, तुमी ड्रग्साच्या व्यवहारांत आसा अशी शॉकात करणारी बातमी आमच्या कानार पडल्यान. एक बरी गोष्ट कितें जाणा, सगळी जनता आणि विशेष करून पत्रकार हे खूप सेन्सिटिव्ह जाल्ले आसात. ही बरी गोष्ट. त्यामुळे म्हज्या गजाल नजरेत येवच्या आदी तांच्या लक्षांत येता, ही बरी गोष्ट. म्हणजे तुमचो ड्रग्स व्यवहारान हात आसा तर? ना. पार्सेकर ना म्हणटा. मांद्रेकराचें नांव ड्रग्सान आयलां हें आयकून आमी एका मनशाक तर विचारचेच पडटलें की तेका हें आयकून कशें दिसलें. आनी कोण? रवी नायक. रवी बाब, ड्रग्साच्या विशयाचेर तुमचेर असेंब्लीन होम मिनिस्टर आसतना सगळ्यांत चड टिका करपी दयानंद मांद्रेकराचें नांव आयज सद्या ड्रग्साच्याच प्रकरणांत घेतलें वता. कशें दिसता तुमकां? कोणी कितें पळयल्या, कोणी ड्रग्स दिल्यात, कितें केलां हें कांयच ना. बेश्टे हवेची गजाली, हवा जी आसा ती बेश्टी हवेची फुगयलो फुगो बेश्टो हवेचो हें करून ही केस बेश्टी. न्ही रवी बाब, मांद्रेकर ड्रग्सा भितर आसा अशें सुदीप तामणकारान आरोप केला. पूण हें तूं कांय तथ्य ना. तथ्य कितें तर आसा. कितें तर कसलें कितें आसा. कोणें आतां रॉय कितें दुकान घातला. आतां हो विशय तूच कित्याक हाडटा हांगा? आमी काडला तरी तेजो विशय. न्ही हांव कितें म्हणटालो ना की मांद्रेकार ओपोजिशनान आसतना ड्रग्साच्या व्यवहारान कसो कितें आसलो, आनी ते बी तूं होम मिनिस्टर आसतना. म्हणजे मांद्रेकर ड्रग्साचे डील्स खुलेआम करतालो म्हणजे कितें? तूं होम मिनिस्टर आसतना तो कशें केलें तेन्ना ओपोजिशन आसतना? आनी तूं राजकीय पुढारी दोनूय सायडीचे आसा. हें करपाक सगळे तरेचे म्हणजे पार्टी इन पावर आनी ओपोजिशन मेळोन मिसळून संगमतान म्हणटा तशें. तितून काँग्रेसीचे आसूं शकता आनी ऑपोजिशन BJP आसूं शकता. खूब व्हडलो खुलासो केला तुमी. आदले गृहमंत्री रवी नायक हांणी खूब व्हडलो खुलासो केला आतां. पूण लास्ट मेरेन तेणी पळय आपले सारकें मेनटेन केला रिपोर्ट. लास्ट मेरेन तेंच्यांनी सांगूंक ना की मांद्रेकार आसा काय ना ते. तेंची ती रिकॉर्डूच आसा. श्रीपाद भाऊ, CMन म्हटलां की तेजे मिनिस्टर अथवा आमदार कसल्याय वायट कर्मान सापडत, खास करून ड्रग्सा सारकेल्या प्रकरणांत बी ते जर सापडत जाल्यार तांकां ताबडतोब डच्चू दिलो गेलो वतलो. पक्षाची ही भुमिका घेवपाची तयारी आसा? ना, तयारी आसा. आमची तयारी आसा. आमची तयारी जशी दैनंदीन आमची तयारी चालू आसा आनी विशेष तयारी करपाची गरज ना. अशें ओगी राव. बरें भाऊ, CM म्हणटालो की लोकसभा इलेक्शन एक वेळ खंय 2013 नोव्हेंबरांतून जावं शकता. सांगूं येना. इलेक्शन हें ड्यू टायमाकूच जातलें. 2014कूच जातलें. एकूण जी परिस्थिती आसा तातूंतल्यान इलेक्शन पयलीं कोणाकूच नाका. आनी म्हणजे फकत CMकूच लोकसभा इलेक्शन ओनू जाल्लेलें जाय काय कितें? म्हणजे लोकसभाचो कॅन्डिडेट स्वता भाऊ म्हणटा की 2014 म्हणटा? CMक विचारया. CM, भाऊ म्हणटा लोकसभा इलेक्शन 2014कूच जातलें. 2014 पर्यंत इलेक्शन जातलें हाजी म्हाका पयली गॅरंटी ना. इफ यू आस्क मी, इट इज ओपनिंग फॉर 2013 लोकसभा इलेक्शन. आय विल से यस. केन्ना? आय मीन 2013 खंयच्या म्हयन्यान लोकसभा इलेक्शन जावपाची शक्यता आसा? इलेक्शन बहुतेक करून नोव्हेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 2013 जाता. एक मिनिट CM, यू आर कन्फ्युजिंग अस. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, ऑक्टोबर, सप्टेंबर, ऑक्टोबर एक्चुअली एक्झॅक्टली खंयच्या म्हयन्यान जाता? थंय ओरिजिनली फक्त कलेक्टेड आशिल्ली. पण ते जर खऱ्याच अर्थान ते ऑफिस साऊथ गोंयचे कळ्ळें.
त्या सायडीक पळोवन उलयता म्हणजे आमकां कळ्ळें हांगा सोंपलें आमची प्रेस कॉन्फरन्स आनी काय विचारप ना. चला 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 रे. आतां तिळारी उपरांत विर्डीचे लोक जागे जाले. तेंच्यांनी महाराष्ट्र सरकाराक 15 दिसाची मुजत दिल्या की जर 15 दिसां भितर महाराष्ट्र सरकार विर्डी डॅम पिडीत लोकांक तेंचे सेटलमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट दिना जाल्यार ते विर्डीच्या डॅमाचें कामूच स्टार्ट जावपाक दिवपाना. आतां ह्या महाराष्ट्र सरकारान खंय खंय डॅम बांदले आनी कोणाची सेटलमेंटां करपाची उरल्या. आमच्या वाड्यार एकटो आसा तो आनी म्हणजे कोणा कडेन तेजी रिणां पळय ती सामकी येयल्ली आसा तेजे कडेन रिणां म्हणजे सेटलमेंटच करीत भोंवत आसता. तशें जालां तें. बरें डॅम बांदता तेन्नाच सेटलमेंट करून फायनल करात मरे. डॅमीट इश्यू सारको. आमी महाराष्ट्राचो जलस्तोत्र मंत्री सुनील कटकरे बरोबर उलोवया पळोवया येयल्या ते. मंत्री महोदय, तुम्ही महाराष्ट्राचे वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर. आता एक वेगळा प्रश्न विचारतो. आमचे इथे सुद्धा एक वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर आहेत आणि त्यांच्यावर सध्या ड्रग्साच्या व्यवहारात असल्याचा आरोप होतोय. आपली माहिती चुकीची आहे. कळेल म्हाका. एक WRD दुसऱ्या WRD मिनिस्टराच्या मदतीला जातो मी. अरे पण एका आमदाराने ड्रग्साच्या व्यवहारात म्हणजे जरा नथिंग रॉंग इन दॅट. नथिंग रॉंग इन डेट. बरे इश्टानो, आमची इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मिडियामध्ये दर वर्सा एक क्रिकेट टुर्नामेंट जाता. ह्या वर्साचो टुर्नामेंट मात सामको खास आसलो कारण ह्या वर्साचो टुर्नामेंट हो परिवर्तन सरकारांतलो आमचो पयलो टुर्नामेंट आसलो. आमकां अशी अट घातलेली की साक्षात VM प्रभुदेसाय एकटो जितलो स्कोर काडटलो तितलो आमच्या टिमीन तो काडून दाखोवचो. आनी जर आमी जिखले जाल्यार आमी फुडलीं 5 वर्सां जिमखाना ग्रावंडाचेर फुकट खेळपाक मेळटलें आमकां. पण जर आमी हारले जाल्यार आमकां प्रत्येक मॅचीक ट्रिपल टॅक्स भरचो पडटलो. CMांनी कसो स्टेट रेवन्यू वाडयता ते पळयलें न्हू. पया आमची स्पेशल पेशकश बाबा लगान. सन 2013 परिवर्तन सरकार के बाद इंटर मीडिया का पहला टूर्नामेंट VM प्रभुदेसाई की छावनी के पास ये मैचेस होती है. हर बरस ये इंटर मीडिया टूर्नामेंट होता है मगर इस बरस कुछ अलग है. इस बरस सरकार ने ये शर्त रखी है कि परिवर्तन सरकार के स्पोर्ट्स कमांडेंट VM प्रभुदेसाई अकेले जितना स्कोर निकालेंगे वो हमें 10 ओवरों में निकालना है. अगर जीत गए तो अगले 5 बरस तक किसी भी मैच पर कोई टैक्स नहीं और अगर हार गए तो हर मैच पे होगा तिगुना लगान. बाबा लगान, बाबा लगान, बाबा लगान, बाबा लगान. तुम पत्रकार लोगों को ये मैच हारनी ही पड़ेगी. तुम गुलाम लोग हमारी प्रेशर के तले काम करेगा. तिगुना लगान हम तुमसे वसूल करेगा. लिखने को पेन नहीं होगा, पढ़ने को पेपर नहीं होगा, शूट करने को कैमरा नहीं होगा, दिखाने को चैनल नहीं होगा. परिवर्तन सरकार की तरफ से VM प्रभुदेसाई ने 315 रनों का लक्ष्य हमारे सामने रखा. अब देखना यह है कि हमारी टीम ये लक्ष्य 10 ओवरों में पूरी कर पाती है या नहीं. लगान, बाबा लगान. फक्त वारे घालपाक वारे फक्त. कुल्ल्यो भाग कचरा भाग. गुपचले लाखा.
भागो ईश्वर चाचा. बुरन तनिक 1-2 रन बना लिए होते, कौनो बात नहीं, तिगुना लगान हमका देना पड़ी है अभी. इंटरमीडिया टूर्नामेंट का ये मैच आखिरकार मीडिया के लोग जीत गए, लेकिन अफसोस जो मैच 10 ओवरों में जीतना था वो 20 ओवरों में जीत गए और शर्त के मुताबिक मीडिया के लोगों को हर मैच खेलने के लिए तिगुना लगान देना पड़ा. पर्रिकर सरकार की सरकारी तिजोरी में सालों साल करोड़ों का टैक्स जमा होता गया, लेकिन ये मैच इतिहास के पन्ने में कहीं खो गया. लगान, बाबा लगान. इश्टानो, जस्ट इमॅजिना बद्दल तुमकां कितें म्हणपाचें आसा जाल्यार आमकां अवश्य मेल करात features@prudentmedia.in हाचेर. आनी आयचो जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपता. मेळुया फुडल्या आठवड्यान एका नव्या एपिसोडा बरोबर. तो पर्यंत देव बरें करूं. जस्ट इमॅजिन.